सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका आयुश्याचो कृपा दिवं. संपलोल्या पियेदाद तोरीस हाका देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक ही मिसाची भेट आमी भेटयता. त्याच बरोबर मागता जल्माच्या दिसा झेफानिया आल्फोन्सो, साबिना सिक्वेरा, ग्लेंडा आराउज, तशेंच मोसिन्योर आग्नेल पिनेरो आज बिस्पाची संस्कारणी घेतलो. देवान ताका एक उजवाडान बरोवंक ओदे करून सिंधुदुर्ग दियोसेस चलोवंक फावो तितलें बळ करपा आनी काळजा मनाचो उजवाड दिवंक मागुया. कार्दोस वाड्यान रावतले ह्या कुटुंबा पासत मागुया. इनासियो फेर्नांडीस, जोसफिन फेर्नांडीस, जोसे मार्टिन्स, बेंतो बारिटो, जुली फारिया, रेमी फारिया, निकलास फेर्नांडीस, मारिया इल्दा फेर्नांडीस, विक्टर पेरीस, मारिया नानी फेर्नांडीस. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सुर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हज्या भावा भयणांनो, हे पवित्र गूट फावती परी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सुर्वेस्पोरा आमची काकूत कर, कित्याक तुजे विरुद्ध आमी पातक केला. सुर्वेस्पोरा तुजी काकूत आमकां दाखय आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा देवा, संवसाराची सुरवणी पासत तुवें पास्काचें बलिदान स्थापलें. तुजे पोरजेची मागणी दोयेन आयक. अशें क्रिस्त आमचो पुरोम यादनीक आमचे पासत विनोती करूं आनी तो आमच्या सारक्याचो जालो देखून आमचें संधान करूं आनी तुका संसारको देखून आमकां बोगसुणें दिवं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दोन दुतांक दोन सोबे मुखार हाडटोच महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिना जावं आमी तुमकां कोर शिटकावणी दिल्ली. तर तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजालेम शार बोल्ला आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोतिपाल करून पेद्रून आनी दोन मुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पालो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकाडून तुमी जेवेशी मारलेलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान पुनर्जीवन केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करून आनी ताचे वरवीं इस्रायल जिवीत बोलदोप आनी पातकाचें बोगसणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्यांचेर आमी गोवाय आसा. देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान बोल्ले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. सर्वेस्पराचें उतर हे देवाचें उपकार. आमचो जबाब. दोलडीडार व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया, दोलडीडान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची सुरती सदांच म्हज्या तोंडाचेर आसतली. साकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. दोलडीडान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाड वळटा. प्रिथिमेवेलो ताचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवाडटा. जबाब. दोलडीडान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली.
जांचे कालीस दुखवलां कोंतवलां तांची सोशी सर्वेस्पोर आसाच. रातचे मन कोलवता वळवडटा तांची सर्वेस्पोर हात उडटा. बऱ्या मनशांक उपरोदे कोस बारीन उडटितात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर तांकां निवाडटा. जाबाब दोलडिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली. उद्गार तोमास म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नान दातारा जुवावान आपल्या शिसांक म्हळें, जो वयर थावून येता तो सगळ्यावन व्हरतो. जो पृथ्वींतलो उपजता तो पृथ्वीचो आनी ताचें उलोवणें पृथ्वीचें. जो स्वर्गार थावून येता तो सगळ्यावन व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सुतेवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाचीं उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पुताचेर बावाट दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बावाट दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना. पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा बिड्यानो, 4 दीस आमी जुवावाचो 3रो आवेसवर नियाळीत आयल्या. 3rd chapter ऑफ सेंट जॉन्स गॉस्पल. आनी आयज तें सोंपता. फाल्यां मागीर 6वो आवेसवर सुरू जातलो. आनी हातून आमी अदीक ह्या आवेसवरान भासाभास जेजूची आनी निकोदेमाची पळयल्या. कसो तो आयलो, विचार करता, जाणा जावंक सोदता. आनी हें सगळें जेजू ताका बरे भशेन सांगता आसतना जो वयर थावून येता तो सगळ्यावन व्हरतो. जो पृथ्वींतलो उपजता तो पृथ्वीचो आनी ताचें उलोवणें पृथ्वीचें. आज जेजू परतून तांकां हें सांगता. ही उतरां स्नान दातार जुवावान म्हटलोली. कित्याक जेजू आमी म्हणटा सन ऑफ मॅन, मनशाचो पूत, म्हणजे मनशाक जल्मला. बट द सन ऑफ मॅन इज नॉट फ्रॉम बिलो. तो वयर थावन आयला, म्हणजे बापान धाडला. बापा सवें तो सासणाच्या सासणाक आसा. सो जो कोण उंच आसा तो सकल आयला. जी कोण सकल आसात तांकां उंच व्हरूंक, म्हणजे टू युनायट देम with the Father or with the Trinity. आतां हें घडटलें जाल्यार ताका मानून घेवची गरज आसा. जायतीं बाबा भयणां जुदेवांतलीं आयकतालीं ताची, पूण घडये बावाट दवरिनासलीं. आनी बावाट दवरिनान देखून सकयलीं कशीं आपणाक जाय ती आपणाच्याच बाद्याची संवसारांतलीं मनशां कशीं ती जियेतालीं. दैवीक शिकवण, दैवीक तत्वां हाचें तांकां पडूंक नासलीं. आनी हाका लागून शेवटाक जेजू म्हणटा, जी कोण वयर थावन येतात वो जी उंचल्यो वस्तू सोदतात, बाबाट दवरतात, विस्वास दवरतात, ती जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलून
हें सुर्गेचें इनाम भोगूंक पावतात. आनी जीं जाणां जायन पुर्यान भावार्थ दवरिनान आपणाचीच वाद्याचीं जातात तीं भोगतात देवाचो क्रोध. आमकां देवान कृपा दिल्ली आसा आनी 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 आमची दुबावावेन आमची सोडवण केल्या हें आमी जाणाव. पूण ही सोडवण तर आमकां फावो जातली जाल्यार आमचे कॉपरेशनाची गरज आसा. आमी आमचो एके भाशेन आधार जिवितांतल्यान आमचे सोडवणे पासत दिवंक जाय. देवान सोडवण केली, देवान सोडवण करून आमकां आपले कृपेनूय भरली. पूण ही कृपा घेवन उचल्या वस्तूंचेर म्हणजे सुर्गीच्या वस्तूंचेर आमचें मन दवरून त्या प्रमाणे चलची गरज आसा. नाजाल्यार संवसाराच्याच वस्तूंचेर आमी तर मन दवरलें फोटींग पडोवन नागोवप, दुसऱ्यांची पाड घालप, केस्तांवां बुरशेपणां जाल्यार आमी संवसारांतलींच जाता. जेजू म्हणटा तुमकां तर सुर्गीचें सूख देवाच्या राजाची बागेली जावंक जाय. यू हॅव टू रायज अप. एंड टू रायज अप माय ग्रेस इज ऑलवेज विथ यू. भेटोवंक आमी गायन गावया. भावा भयणी बापाक भेटोवंक C10 पान 30 आनी 2 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटोवंक भांगार नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोबे जेजू तुझे काळीज म्हाका आयच्या दिसा आख्खी जिणेक देवा कशी पुरिसले तूं मोगान वेगोन जिवी सोडून जेजू तुझे काळीज म्हाका जेजू म्हाका Sogles moje Baba Kopta Jesu Mata Koshe Dita Sogles moje Baba Kopta. म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सत्पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, बलिदानाच्या दाना सांगाती आमची मागणी तुजे मुखार चडूं. अशें तुज्या देण्यान शुद्ध निर्मळ जावन व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवंक आमी पुर्ती जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती व्हड त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक सुर्गीचीं दारां उगडलीं. ताच्या मन्नांतली आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सुर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात. Songs
सुभागी Hosanna usorgi. Survespora, korosno powitr, tą soglia powitreपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco gud. Soumya तुझे मरण आमी सोमारोपता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान उतरून गेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाचो उगडास कर. आनी तुजे काकलोतीन ओतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन मृतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सुरपदवीदार बापा सुर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेर पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाच्या नोतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबा ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, फावना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. मेळटली. जेजूक आमच्या गार्जान शेवताना गायन गावया. जेजू मोच्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55. जेजू मोच्या किरकोळ मोजो वतो मुच्या जाल्या ताची
प्रार्थूया. पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणान तूं आमकां सासणाच्या जिविताक नवी करताय. पास्काच्या संस्काराची फळां आमचे थंय चोडय आनी ह्या सोडवणीच्या खाणाची गोठाय आमच्या काळजां मनान भर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ भावा भयणांनो, आज आमी दोगूय आसचेना. सिंधुदुर्ग हे संस्कारनेक थंयसर आमी आसतले. लेट जातलो ह्या पासत अदीक करून पिडेस्तांची मागणी आनी दुसरी गरज पडल्यार सरभोंवतीच्या यात्निकांक तुमी गमोवचें. फाल्यां सदांचे भाशेन मीस आसतली, पूण सांजे 6 वरांचेर मीस उपरांत पवित्र संस्काराक बसोवन प्रिचींग मातशें धाकटें आसतलें आनी मागीर इन अ हिलींग बाबा भयणाचेर हात दवरप आनी मेकळीकाय दुस्मानाच्या हातांतली मागप. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्या सरपदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात मीस संपलें. देवाचे वडुपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबुडव्या, लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक एमपणांत लोटून घाल, कित्याक आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चड पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया खे 11 जैतिवंत तो जावंक येता, पान 144. खे 11 पेज 144. Jõuti saugera, meil oled lootsigosada. Tuli Gesù, murtidata, soglia muncia kusha porta. Deva baba, makaruya, Deva Buddha, Orgoduja, povitratmia, orodkoja, povitritve kekljazeva, Deva Baba, Makaruja, Deva Buddha, Orgoduja, povitratmia,